सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. तुका देव कृपा दी. बापाचे आनी बुदाचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोबे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, ह्या क्रिस्त येण्याच्या तिसऱ्या आयताराक गावदेते वो संतोसाचो आयतार म्हणटात. आयचो विशय वचात, मागलोल्यांक फावो ते करून खुशालकायेन आयतीं रावात. हो सेवाधर्म आमकां जिविताची दर एक घोडी संतोशान जियोंक आपयता. दुखाच्या वेळार देव आमकां निवारतलो हो बोरवांसो धरून खुशाल जावंक आपयता जाल्यार सुखाच्या वेळारूय ताची बरेपणां नियाळून खुशाल जावंक हुस्कायता. आमी खरेंच संतोशी जातल्यो जाल्यार देवान आमकां दिल्लीं देणी देवाच्या आनी पेड्याच्या बरेपणांक वांटुया. देवा थंय आमची खरी खुशालकाय आसा म्हूण वळखून घेवंक ह्या मिसांत आमकां कृपा मागुया. आनी कांय फावटी आमच्या जिवितान आमी खुशाल आसां तेन्ना दुसऱ्यांक घोडये खुशाल पळोवंक आमी सोदिना. कांय फावटी नाटकायेन बोल्ल्या दुसऱ्यांचें बरेपण आमी चिंतूंक ना. बोगसणे मागुया. हांव पातकी आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवड अपराध. ह्या बसत भाग्यो सदांच सांगपाक लागीं सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदव्यार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसू आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. ह्या वेळार तुमचे हात जोडात, दोळे बंद करात आनी तुमकां जाय तें मागात. कोणेय तुमकां माग म्हणून सांगलां त्याय बाबा भयणाचो उगडास करून तांचे पासत मागात. कितलींशींच आमची बाबा भयणां पिडेंत आसात, कश्टावतात, तांचोय उगडास करात. तुमच्या भुरग्यां बाळा पासत मागात. तुमचे कुटुंब जेजूच्या पांयां सरशीं दवरात. देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी तुजीं भुरगीं सोम्या जेजूच्या जल्माचे परबेक काळजाच्या उमाड्यांनी उतरेकून रावता. येदो व्हरतो सोडवंडार आमकां हाडटा तो आनंद भोगूंक आनी ताचो जल्म सदां व्हडा संतोशान समोरमूंक
आमकां फावो कर म्हूण विस्वासान आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं होरो देव तुजे सव्यानी पवित्र आत्म्याच्या एकपडांत जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोफोनियस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सियोनाचे दोवे संतोसाची गितां गाव. इस्रायला कुशालकायेन जय जय कर. जेरुजालेचे दोवे आनंद भरीत जा. सगल्या तुज्या काळजान कुशालकायेचे उल्हास सोड. तुजेर फॉर्मोण पडलेलें तें सोरेस्परान पयस केलें. तुज्या दुस्मानाक ताणें भायर घाल्लें. इस्रायलाचो राजा सर्वेस्पोर तुजे मोदें आसा. तुजेर आनीक विघ्न येतलें म्हूण भिरांत ना. त्या दिसा जेरुजाल्या विशीं उलोवन म्हणटलीं, सियोना भियो नाका, तुजे हात गळूंक दिवं नाका. सोरेस्पोर तुजो देव तुजे मोदें आसा, पदवेदार झुजारी तो. तुजे विशीं तो कुशाल बरीत जातलो. आपल्या मोगान तो तुका नवी करतलो. उत्सवाचो दीस जाल्ले परी तुजे खातीर कुशालकायेच्या नादान तो नाचतलो. देवाचें उतर देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. म्हणुया, इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. खरेंच देव म्हजो तारूक. हांव पातयेर रावतां, म्हाका भिरांत ना. कित्याक सर्वेस्पोर म्हजें बोड. ताचें हांव किर्तन गायतां. तोच म्हजो सोडवणदार. सोडवणेच्या जोरींतलें संतोशान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जबाब, इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. सर्वेस्पराक दिनवासात व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव घेयात. सगल्यांक पोरसांक पळयात. ताची कौतीक कर्तृत्वां, ताचें श्रेश्ठ वतें नांव सगळे कडेन परगट करात. जबाब, इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. सर्वेस्पराक स्तोत्रां गायात, कित्याक ताणें केल्लीं नवलां विस्मितां. शेकांशेक प्रितुमेचेर ती कुळयत गाजयात. सियोनांत रावतल्यांनो, गितां गायना करात. आनंदाचे उल्हास सोडात. कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. जबाब, इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. बागियोन पावलोन फिलिपकारांक बरयल्ले चिटी वेलें वाचप. बो मोगाल आनी आपुरबाईच्या भाव भयणांनो, सोम्या सोवी सदांच खुशाल रावात. नव्यान तुमकां सांगता, खुशाल रावात. तुमची सोंसणीकाय सगल्यांक दिसती पडून दी. सुमया येवचो जालो. कसलेच हुस्के काडूं नाकात. पूण तुमकां कितेंय जाय जाल्यार मागणें करून आनी आर्गां दिवन तुमच्यो गरजो सदांच देवाक उक्त्यो करात. आनीक आमा मनशांक जाणवायेन आटापूंक जायना ती देवाची शांती तुमच्या काळजान आनी मोनान क्रिस्ता जेजू सोवें राखतलोय. देवाची उतोरये. देवाचे व्हड उपकार.
संवसाराचो आत्मो मोजीर आसा, गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. पुष्कळ लोकान स्नान जाता जुवांवाक विचारलें, आमी कितें करचें? आनी जाप दिवन ताणें म्हणलें, 2 आंगावलीं आसात, ताणें कांयच ना ताका एक दिवचें. आनी जेवूंक खावूंक आसा ताणें तशेंच करचें. 2 वसूलदारूय स्नान घेवंक आयले आनी तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, आमी कितें करचें? ताणें तांकां सांगलें, तुमकां थारायलां ताचेकूय आनीक कांयच ओगळें घेवंक नाकात. आनी शिपायांनी ताका विचारलें, आमी म्हूण कितें करचें? आनी ताणें तांकां जाप दिली, कोणाक पिडापीट दिवं नाकात, न्हय म्हूण कोणाचेर बोगलान घालूं नाकात. आनी तुमकां कितें दिसवडो मेळटा तो घेवन दादोशी जायात. लोक देवाचे भासावणेक ओदीक रावतालो देखून सगल्यांच्या मनांत जुवांवा विशीं हो विचार उपरासूंक लागलो, होच बी देवान म्हाकलोलो न्हय मू. जुवांवान तांकां सोमेस्तांक जाप दिवन म्हणलें, हांव तुमकां उदकाचें स्नान दितां खरें, पूण म्हजें वून वळवून एकलो येता आनी ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावो ना. तोच तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. ताचें सूप ताच्या हातांत आसा आनी तो आपली मोळणी आसडून नितळ करतलो. गांव आपल्या खोंड्यांत भरतलो आनी तोंड फालोवना तसल्या उज्यांत लासतलो. ह्यो आनी दुसऱ्यो जायत्यो बुद्धी दिवन तो लोकांक शुभ वर्तमान परगोडटालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वकानी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या बाबा भयणानो, आयज खुशालकायेच्या आयतारा वो संतोशाच्या आयतारा वो गावदे ते संडे आमी म्हणटा. आनी आयज उदीक करून जेजूच्या जल्माचे लागशिल्ले तयारेंत आमी भितर सरता. अशें आसतना एक दीस खंय इस्कॉलांत एक सर आपले क्लासीन भितर सरलो आनी क्लासीन भितर सरल्या उपरांत सुमार 50 भुरगीं आसलीं. आनी भुरग्यां लागीं उलोवन तो तांकां विचारूंक लागलो, भुरग्यांनो, तुमी सगळीं ह्या इस्कॉलांत खुशाल आसात? वो तुमकां कितें ह्या इस्कॉला विशीं सांगूंक बी जाय? तेन्ना एक भुरगो आपलो हात वयर उखलून इस्कॉला विशीं खंय कंप्लेंट सांगूंक लागलो. सर, आमी बसता ते बाग तितले बरे नात, एक पावटी मेळे आसतात. दुसरो भुरगो उबो रावन म्हणूंक लागलो, सर, थोडे बाग मोडलेले आसात. तिसरो भुरगो उबो रावन म्हणूंक लागलो, सर, इस्कॉलांत इंटरवलाचो टायम आमकां 15 मिनटां पावना. चवथो म्हणूंक लागलो, आमचे टॉयलेट्स तितले बरे नात. आनी एक म्हणूंक लागलो, फॅन इस्कॉलाचे बरे चलनात, आमकां एसी जाय. आनी अशीं जायतीं भुरगीं एका फाटल्यान एक कंप्लेन दीत रावूंक लागलीं.
50तलो फकत एकलोच भुरगो हात वयर काडटा उबो रावता आनी सराक सांगता, सर आमचे पासत तुमी कितले सॅक्रिफीस करतात, तुमचो वेळ तुमी आमकां दितात. ह्या इस्कॉलांत आमी फुकोट शिकता, चडशी फी तातूंत ना आनी जायतीं बरेपणां हें इस्कॉल आमकां दिवंक वावुरता. देव बरें करूं सर. भाव भयणांनो, ही घडणी कित्याक तुमकां सांगल्या काय? 50तल्या फकत एकूच भुरग्यांत इस्कॉला विशीं वाखाणलो सराक, पूण सगल्या भुरग्यांनी एक एक कंप्लेन दिलें. आसा तासून फकत एकलोच भुरगो खुशाल आसलो, इस्कॉला विशीं संतोसलो, पूण दुसरीं भुरगीं इस्कॉला विशीं आसा तातून तितलीं धादोशी नासलीं. आमचें जिवीत एक एक फावटी तशेंच जालां काय? जिवितान आमकां सगलें मेवता तेन्ना, पूण एक कडेन एक कितेंय मेवना तेन्ना आमी अशींच कंप्लेन बॉक्स जाल्या काय? आमच्याच भुरग्यांचेर आतांच्या नदर मारुया. आमच्या आवय बापूय कितले सॅक्रिफीस करून भुरग्यांक जाता ते भाशेन मोगान देव भिरांतीन आनी सगल्यो तांच्यो गरजो दिवन वाडयतात. एकूच कितें दिना जाल्यार मागलोलें आमच्या भुरग्यांक मामा असली दाडा तसलो. जायते फावटी आमचीच भुरगीं कितलेंय दिवन लेगून आमचें सगळें आड उलयतात. आसा तासून धादोशी रावप, खुशाल आसप आमचे लागीं जाता काय? हाचें पयलें वाचप सोफोनियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वयलें आमी वाचलां. आनी जीं मनशां प्रमाणीकपणान आपलें जिवीत जियेतात ती देवाक मानता म्हणून आमकां उगडास केला. जाल्यार दुसऱ्या वाचपान बाकीवन पावलो फिलिपकारांक बरोवन आमकां सांगता, सदांच खुशाल रावात. कितलेय तुमच्या जिवितान कोस्ट दूख येवं, पूण सदांच खुशाल तुमी रावचे म्हणून आमकां उगडास करता. हांव म्हणना आमच्या जिवितान कोस्ट त्रास ना, पूण ह्या कोस्टान लेगून देवा सगळें आमी खुशालकाय अणभवची म्हणून आमकां उगडास करता. जाल्यार शुभ वर्तमानांत पुष्कळ लोकांक स्नान दातार जुवावांक विचारलें, आमी कितें करचें? तेन्ना स्नान दातार जुवांव कशे भाशेन जेजूच्या जल्माची तयारी आमी करूंक जाता, कशे भाशेन आमी तशेंच दुसऱ्याय बाबा भयणाक आमी खुशाल दवरूंक जाता, ताचे विशीं आमकां सांगता. कोणाकूच पिडापीड दिवं नाकात, कोणाचेरूच बोगलाटां घालूंक नाकात. तुमचे लागीं 2 आंगावलीं आसात जाल्यार एक काडून कोणाक तरी दियात. जेवण तुमचे लागीं आसा जाल्यार तशेंच करात. हे भाशेन बरीं मनशां काळजा मनान उदार जावंक आयचें शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता. जायते फावटी पवित्र पुस्तकान आमी वाचता, दुसऱ्यांक कोणाकूय कितेंय तूं दिता जाल्यार माप भरून चिकार भरून दुसऱ्यांक दी. आसच्या तोंडान दिता ताचो देव मोग करता म्हणून जायते फावटी आमकां मेवता. मागात आनी तुमी घेतल्यात, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें, सोदात आनी तें तुमकां गावतलें. जेजूचीच उतरां, बोरवाशाचीं उतरां, संतोशाचीं उतरां, दुसऱ्याच्या जिवितान खुशालकाय हाडटलीं उतरां. फ्रांसीस शावेराची रेलिकेची दाखोवण चालू आसा आनी आमी ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना फ्रांसीस शावेराक जेन्ना देवीक अणभव मेवलो तेन्ना संवसारी आशा ताणें सोडली आनी देवाचो पाटलाव केलो. आमच्या जिवितांत देवीक अणभव जायते फावटी आमकां मेवला, पूण तरी पूण ही संवसारी आशा आमच्या काळजांतली भायर वचना. जायते फावटी आमी देवाचो मोग करता म्हणून आमी सांगलां खरें, पूण देव आमकां कितें सांगता तें घडये आमी आयकना. जायते फावटी आमचें जिवीत खुशाल जालां, पूण जेन्ना आमचो शेजारी खुशाल आसा तें पळोवन आमी नाटकायेन भरता. कुल्ल्या भाशेन तांकां आमी सोकला ओडूंक सोदता. हे करून आमी दुसऱ्यांचें बरेंपण पळयना, दुसऱ्यांची खुशालकाय आमच्यान पोवंक नजो जाता. असल्या वेळार
आमचें जिवितांत आयज उदीक करून आमचें जिवीत खुशाल करुया आनी दुसऱ्यांकूय खुशाल करूंक जाता जाल्यार आमी आदार दिवंक ह्या मिसा भेटेंत मागता आसतना आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें करूंक देवाची कृपा आनी बळ आमकां मागून घेवया. उबी रावया. आमचो भावार्थ आमी उसारुया आनी म्हणुया सोत मानता देवा सोर पोरवेदार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी समावलो आंकवार मरियेंतान जल्मलो पोंस पिलाताका ताणें कोस कसले ताका कुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेलेल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर पोरवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांची जिव्यांनी मेलेल्यांची मुनसबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार कांय आमच्यो गरजो जेजू मुखार आमी दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी क्रिस्ताचो मोग सोमेस्ना सोवे वांटूंक सदांच आयती आसूंक देवा लागीं मागुया. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी कुशालकाय लोकांचे सेवेंतल्यान मेळटा म्हूण वळखून घेवंक आनी भेदभाव करिनासतना वावरूंक देवा लागीं मागुया. आप सुवार्थपणान जियेतोल्या दोर एका मनशाचें काळीज देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगा सेवेंत भरलोलें जावं देवा लागीं मागुया. ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेतोल्या दोर एक मनशांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आनी बागीवोन फ्रांसीस शावेराचे मोजोतीन तांचे आवडे पूर्ण जावं देवा लागीं मागुया. धड बापाक आमच्यो गरजो आमी तुज्या पांयां सरशीं दवरल्या दोयेन तांकां कांदी क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन.
म्हज्या बाबाबडान म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाळ बापा, सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पितांव. तुजे उगणीत पदवेन सोडवणेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितान आमकां अदीक अदीक वांटो दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां वारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा, सोरकळे आनी सोरतां जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू वरवीं उगडापो जाल्लो मोग तुजो आज तूं तुज्या भुरग्यांक ओळखूंक दिताय आनी तांची काळजां संतोशान भरताय. जो काळा आदीं थावन तुजो पूत तोच आतां काळान जल्मला. देव सैबांद तुजे सारको मोहिमेवंत कोणाकूच दिश्टी पडनासलो. आतां आमचे सारको जाल्लो, आमचे मदें तो दिश्टी पडलो. देखून सर्गेच्या देवदूता सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायत हांव. बाबा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेश्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेज घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळशाक तुमचे पासत आनी सोमेज मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. गायनांतल्यान बाबारचो सुगूट परगटुया. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल सुखां समोर भितां. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनोन जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीचीय काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें पळजळीत मोगामळ पडयोंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता.
आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पती भाग्यवन जुसे भाग्यवन तरुणदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वंटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपोटान सोर पदवीदार बापा सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमच्या सोडमुंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घेवन म्हणया. आमच्या बापा तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो एकदांच आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताल्लीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडमुंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो वाचन वतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजकोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र शुभेच्छा बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोमियाची शांती सदां काळ तुमचे सोबी आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्यांव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्यांव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणे बावतीन संस्कार घेतलेला आहे ताणेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बावतीन संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Jesus.
खुशालकायेन जियेल्लो जेजू आमच्या जिवितांत खुशालकाय हाडटलो जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां भरता. तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपणांतल्यान ताका आमी दिनवासुया. सगळीं उबी रावया. कोण बडे बाबा, या तुझ्या देवीक जेवणाच्या बळान पातकांतली आमी सुटून आनी जेजूच्या जल्माचे पुर्वेक आमी तयार जावं. या आमी मागता जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मातशें बसुया. आयज मिसाची भेट समोर उबलोल्या पाद्र जूड कुयेलो ताका आनी सोहो बलिदानांत वांटो घेतल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच गायन पंगडाक आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे पोरी सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातलें. कुमसाराचें पेंडॉल तुमचे दावे वाटेन आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आयज क्रिस्त येण्याचो तिसरो आयतार. आयज सांजे 6:15च्या मिसाचेर वेस्ट आफ्रिकाचे 2 बिस्प येजमानपण चलयतले. ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाच्या मिसांक वापरतल्या सेवा धर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बासिलिकेच्या लिटर्जी डेस्का फाटल्यान वो बासिलिकाच्या कंट्रोल रुमांतल्यान तुमी ते घेवंक येतात. तांचें मोल 20 रुपया. मोगाळ भावा भयणीनो, चोत्राय दवरची. डिसेंबराचे 24 वेर, 25 वेर, 26 वेर आनी 27 वेर फकत व्हीलचेअर आनी बगी कावंटर बंद आसतलो. डिसेंबराचे 27 वेर उमो घेवंक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली. डिसेंबराचे 24 वेर रातच्या 11:30 वरांचेर मागणें सुरू करून 12 वरांचेर दबाजीक जेजूच्या जल्माचें मीस आमी समोरपतल्या. आमचे आर्चबिश बोश्रेश फिलीप नेरी कार्डिनल फेरांव मिसाचेर आपलें येजमानपण चलयतलो. तशेंच डिसेंबराचे 31 वेर 11:30 मागणें सुरू करून 12 वरांचेर आमी मीस समोरपतल्या. मोगाळ भाव भयणीनो, 3D projection mapping sound and visual show dedicated to the exposition नातालांच्या मोदयांनीर मिसा उपरांत सुरू जावन जानेराचे 2 तारखे पर्यंत सांजची 7 ते 10 मेरेन चालू आसतलो. हो शो दर अर्द्या वरा फाटल्यान दाखोळ जातलो. आशिर्वादाक सगळीं उबी रावया. सुरविस्फूर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सगळे आनी सूर पुदुदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोडवून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते छाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकणटा. आमेन.
फाल्यां दिसा मीस समोर ओंपतात त्यो फिरगोज्यो हे पोरी सकाळीं 6 मीस समोर ओंपतात सांजतेव